Hi guys, welcome back to our channel Radhe Radhe. आम्ही येयले पे फार्मसीन बिकॉज मांग टॅबलेटी जाय आसल्यो तर बाय फार्मास दीदी गेला भितर त्या फार्मासीनी गावंक ना ह्या फार्मासीन ट्राय करता अपोलो आणि एक फार्मासी ट्राय केली थंय ना टॅबलेटी आणि सिरम घेतला आमकां लिवॉन घेतला पयले म्हाका वतान काय सॅटर्डे मार्केट बायकी पैकी फाटल्यान लायक फाटल्यान हात आनी बायकी आतां सगळे भितर व्हरोंक मेळना सो भायरूच दवरचे पडटा सो इतल्यो सारक्यो ट्रॅफीक आतां तरी सकाळी फुडें म्हणून अजून पर्यंत निघले ना लायक सकाळ न्हू आतां जालीच 11 10 साडे 10 जातली आनी इतले ट्रॅफीक लायक ट्रॅफीक ना पार्क हांगा ट्रॅफीक मातशें वखद घातलें राव ट्युरिस्ट येता पळय कितले ह्यान दिये बीन घेवन प्रोग्रामा काय कितें हांकां कितें मान कालूच हे केला मेथयांचो पावडर तो फ्रेश सारको इतलो वास मारता हेका आनी ह्यो पोययो काल आमी खावंक ना मैद्याच्यो गे पोययो ह्यो इतल्यो धंयो कळ्ळा गे तर आमी काल बिचोलच्यो घेवन येयले येता आसतना इतल्यो धंयो पोययो नुस्तें आमी आतां काल खावंक ना आमी ह्योच खावच्यो पडल्यो आयज उरलो पळय आतां आनी उदक घालूंक जाय हेलिबॉन घेवन येयला हांव सो हेलिबॉन हाडला 70 रुपयाचे आमी एक्चुली हे लायता मातशें म्हारग पडटा हें म्हणून आमी हें घेवन येयल्या 70 रुपयाचे आतां सद्या हितूनच काम चलोवया आतां ब्रेकफास्ट करता आमी 10:30 पोळी कालची अँड रोस आनी दीदी खाता कडी आनी कैसे रसान बरें लागता बरें लागता कापयता आतां वयता वत कसलें हाड आतां शेनवार बाजारान वयता सोसायटी बी घेवन येयली आमी तरी सोसायटीन चलया आतां कितली गर्दी आहा लायक मार्केट ऑफीस भितर आहा आतां माव वयता मागीर हांव येतले 10 मिनटांनी तिका व्हरोंक बिकॉज म्हाजे कडेन ही पोटली बी ना आनी ही पोटली सांगून कशें आसा गाडयो सगळ्यो बंद बॅरिकेड्स घातल्या तरी भितर दुसरे सायडीन तर हे आमी बटर चिकन हाडला आतां हाडूंक ना आमकां दिला नेबरान म्हणल्यार तो कालूच बॉम्बेच्यान येयला खंय आनी हरशी तो डॅडीक बीन व्हरता डिनराक बीन पण आयज तो घरा घेवन येयला बटर चिकन कितले तेंपान बरें बटर चिकन खावंक मेळटलें अँड रोटी दिल्या आमी हांव जेवपाचें नासलें एक्चुली पण आतां हांव खाता मन ये हो गया डूल गया साफ कितले खोदता एकूच फोड हे घेतला ग्रेवी हय तर जाल्ले कितले आहा ते शियर्स तुका घेव नाका नाका घे यो गो रस्ताय कित्याक तुका लागून ती तुका हाडलेलें नाका म्हणून कांदो मारलेलो बरें आहा गोड
टेंगी ठीक ना बटर चिकन ठीक असता मग मिरची काढले व्हेरी गुड बटर चिकन गाइस इट्स व्हेरी गुड आमचा कानो बी नेलं सिरकावाला प्याज क्या मजा ही आ जाता तू हॉटेला बसवता नाही उसके साथ मिर्ची रोटी एंड टाकीज Later that same evening. तर पापा दिसते आल्याला बाग तेला थंबनेल घेतली उडव ती काय ईट चल 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 बाई ती कल्ली उजरयली मसालो बी लायलो आणि त्यांची रुची रुची पळय आता ते खोल्यान बीन भाजतात खंय दाखयता तुमका कशा आणि हांगासर नूडल्स करता म्हळ्यार करूंक ना आता न्हिदून उठून जागी जाली आपलीच गजाली करता आपलो नूडल्स करता हा बिकॉज ही वेज पयली म्हाका हो दिलो आनी तुका तो दिलो एका इंदोन घाल गे तेका नाका न्हू हे तुमकां थंय नाका सो हांगासर आमचे नूडल्स बी टाकले नूडल्स टाकूंक ना उदक टाकले नूडल्स खाल्ल्या ते यूज करता आमी तेल घाला तेल होल बी स्टेप इल्ले तेल बाय घालूं हेजे पयली भाजी हे ते व्हडले बेश्टेच कळमे थेयला हेंच्यानी नूडल्स आमचे उकाडले आता सो उदक गाळून घेऊया तर एक गरम कायलीन तेल घालून घेऊया तितून घालूया लसूण आणि ती बरी भाजून घेऊया गार्लिक भाजून झाले काय तितून घालूया कानो आणि कॅरट ते आता सगळे भाजून झाले काय तितून उरलेली सगळी भाजी घाली ही आम्ही भाजी बरे भाशेन भाजून घेऊया त्या म्हटल्यार आम्ही सॉसाची तयारी करूया एका बोलान आम्ही आता रेड चिली सॉस घेऊया तितून घालूया ग्रीन चिली सॉस आम्ही यूज केला डार्क सोया सॉस तुम्ही लाईट सोया सॉस सुद्धा यूज करू शकता आता तितून घालूया व्हाईट विनेगर तुमच्या लायकिंगा प्रमाणे चिली फ्लेक्स ऑरिगॅनो आणि तितून इल्लो गरम मसालो जावाल्या घालात आणि टेस्टा खातीर थोडेशे केचप आता हे थोडे सॉस आमचे भाजयेन घालया जी आमी पयली रेडी करून दवरलेली आता तितून घालया नूडल्स आमचे ते सॉस रेडी केल्ले ते आणि ते बरे मिक्स करून घेऊया तर नूडल्स सगळे रेडी झाले लगन सगळ्यांनी खाल्ले दोघांनी आणि जे हमें सूत्रों से पता चला है की हे खूप तीख जाला आणि आता सगळ्यांची हवाई सुटपाची हा आम्ही इल्लेली शीत आणि सुंगटांची कडी दंपाची बिकॉज सुंगटांची कडी आज बरी जाली खंय